विद्यार्थी आणि तरणाट्यांचे जे शांतिकायेचे आंदोलन आशिल्लें तातूंत तांचे मुद्दे स्पष्ट आशिल्ले। हे विशीं आमचें मत ठाम आसा। उमर खलिदाचें प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आसा अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कौठणकराचें म्हणणें। मजगतीं उमर खलिदा वयल्या विधानावयल्यान भाजपान काँग्रेसीचेर निशाणो साधला। दुसरे वटेन उमर खलीद हो मुद्दो न्ही तर नीट परीक्षेचे पेपर लीक जावप हो खरो मुद्दो आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचें म्हणणें। पळयात। पळय बीजेपीन आमचें म्हणणें कितें आसा तें दवरपाक लायलां म्हणून रिएक्शन दिवपाची म्हाका पयलीं म्हणल्यार गरज दिसना। कित्याक बीजेपी म्हणटा तांकां कसलोच मॉरल अधिकार ना ऑपोजिशन पार्ट्यांक कितें सांगपाचो। तांच्यांनी आज स्वताक प्रश्न विचारपाची गरज आसा। जर ते वेगवेगळे दावे करता पूण एंटी नॅशनल आयले जाल्यार तुमचो इंटेलिजन्स फेलियर जाला गव्हर्मेंटाचो। जर एंटी नॅशनल एलिमेंट्स दुसऱ्या स्टेटींच्यान गोंयांत पावता जाल्यार। नंबर 2, आमी ठाम मताचे आसा की स्टुडंट्साचो आनी युथाचो जो पिसफूल प्रोटेस्ट आसलो तो तांचे मुद्दे क्लियर आसले। रेजिग्नेशन ऑफ युनियन HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, त्या प्रमाणे जे स्टुडंट्स पिसफुली प्रोटेस्ट करताले तांचेर अमित शहाचे पुलीस गुंड कशे वागून जशें तांचेर लाठीचार्ज केलो त्याच प्रमाणे गर्ल्स स्टुडंट्सांक मॉलेस्ट केली, तांचेर एक्शन जावचें म्हणून। तिसरो मुद्दो आसलो ज्यो स्टुडंट्स आनी यूथ आपल्या हक्का खातीर जो देशाचो फ्युचर आमचे आसा यंग जनरेशन जेनझी प्रोटेस्ट करताले तांचेर ज्यो फॉल्स FIR घाली थंय रायटिंगाची त्यो विड्रॉ करच्यो म्हणून। कित्याक चित्र सगळें क्लियर आसलें। इतलो पुलीस फोर्स आसतना आमी सुद्दां तुमकां खबर आसा जंतर मंतर गेल्ले प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाक, तेन्ना थंय इतलें स्ट्रिक्ट पुलीस मेटल डिटेक्टर घाल्ले, पुलीस पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर घेवन चॅकिंग करताले, बॅग जाका ताका स्टिकर लायताले पुलीस व्हेरीफायड, दिल्ली पुलीस व्हेरीफायड म्हणून, की जे कोण बीजेपीक प्रश्न विचारता, जे कोण नरेंद्र मोदीक प्रश्न विचारता तांकां एंटी नॅशनल म्हणून लेबल लायता। हे जे तुकडे तुकडे गँग जे आसा ताजे हे मेन जे लिडर्स आसा तांच्या मदीं हे आसा। आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांचेर जेन्ना अशा प्रकारचे जे लोक आसा हांकां प्रोटेक्ट करपाक लागून काँग्रेस पार्टी जेन्ना फुडें सरता तेन्ना हो क्लियर एविडन्स आसा। आज काँग्रेसचो वर्किंग प्रेसिडेंटान खंयच हाच्या बद्दल कंडेम करूना। म्हणल्यार हाचो अर्थ असो आसा की ह्या सगळ्या हातून काँग्रेस पार्टी हाका सपोर्ट करता असो गृहीत धरपाक शकता अशें म्हाका दिसता। फुडें वचून ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जेन्ना हे प्रोटेस्ट जाले तेन्ना अशा फ्री उमर खातीर आसत, शर्जील इमाम आसत, हे ब्लॅक कार्ड्स थंय वापरले गेले, सगळ्या प्रोटेस्टांनी गेले। आता हे कोणे केलें? कॉक्रोच जनता पार्टीक मदत कोणे केली तेवूय तुमकां सांगता। कॉक्रोच जनता पार्टीन एक ऑफिशियल हातूंतल्यान सांगलां की कपिल सिब्बल जो आसा हो काँग्रेसचो लिडर, तांचो पयलींचो मंत्री आशिल्लो, हाणें सगळें जे लिगल जे हे आसा फ्रेमवर्क आसा तो कॉक्रोच जनता पार्टीक दिल्लो आसा, हें तांणी मान्य केल्लें आसा। आज तांच्या वर्किंग प्रेसिडेंटान एक म्हणलें की भारतीय जनता पक्षान खंय सर्टिफिकेट दिवप ना कोणाक। भारतीय जनता पक्ष आमी प्राउडली सांगता की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो आमची आवय आसा। आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान देशान आज जरी खंयची बरें सुद्दां आसत किंवा वायट कितें ते जालें जाल्यार ते कंडेम करपाक लागून ताका खंय तरी नॅचरल कॅलिमिटी जाल्यो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक थंय उबे आसता। तांणी ह्या उमर खलिदांनी ह्या विशयाचेर कंडेम करपाक जाय आशिल्लें, ते तांणी केल्लें ना। उमर खलीद इज नॉट द इश्यू एट ऑल। तो इश्यू आशिल्लो हाजो नीट एग्जामीचो। आत्तां हांवें म्हजे कडेन निटाची भुरगीं उलयतालीं गोंयची हू स्टील हॅव इश्यूज आनी तांचे दीज इश्यूज आर नॉट बींग एड्रेस्ड, कळ्ळें तुका न्ही। सो इश्यू नीट एग्जामीचो, पेपर लिकाचो आनी री एग्जाम घेवन 2,80,000 स्टुडंट्स कमी कशे जाले आनी कित्याक जाले आनी कित्याक ते डिमोटिवेट जाल्यात हे इश्यूज शिकपाक आनी हो मेन मुद्दो आहा। हो मुद्दो सोडून दुसरें कितें भलतें हाडप ताका कांय अर्थ ना। तें एक जालें। पूण एट द सेम टायम पॉप्युलर रिझेंटमेंट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट असो जेन्ना येता तेन्ना अशे मुद्दे येताच, कळ्ळें तुका न्ही। आमी बी आमचे मतदारसंघांनी नाजाल्यार डे टू डे लायफान आमकां जेन्ना क्रिटीक वा आमचे जेन्ना ओपोजिशन आसता तेच मुद्दे घेवन बसता अशें न्ही, ते मदींच दुसरो मुद्दो हाडप जाता तें। पूण खंयचोय उमर खलीद आयलो आनी कोण आयलो म्हणून
मेन मुद्दो जो कितें घेतलो भुरग्यांनी आनी तांची जैत जाली, तांचे जैत हें खरें देशभक्तांचें जैत अंधभक्तांचेर. सो अंधभक्त कोणूच जावं नाकात, तुमीय जावं नाकात आनी तांकांय मागता हांव की ते उमर खलीद म्हणून ते चड घडोवं नाकात. मेन पयलीं पळया की तुमी जर विश्वगुरू तर तुमच्यानी एक एग्जाम कशी कंडक्ट करूंक जायना. अजून मेरेन काल गुजराताक पेपर कसो फुटलो,